यार्डान आमी मेनली आयचो जो आमचो ड्रायव्ह आसलेलो वॉज डेडिकेटेड फॉर फ्रुट्स. ओके, सो शिवोले आमी अराउंड 12 युनिट्स इन्स्पेक्ट करून सॅम्पल ड्रॉ करून यार्डानूय आमी आतां चॅक केला. सो ताजी डिटेल म्हायती जी आसा सिनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर राजाराम पाटील तुमकां दितलो. येस सर. आमी यार्डान सद्या टोटल सगळे प्रिमायसीस इन्स्पेक्ट केल्यो. तातूंतल्यान आमकां 3 जागे सस्पिशियस आयले. आय थिंक वी फावंड सम सॅचेट्स आमकां निवडून आयले आम्याच्या ट्रेनी. सो आमी भितरले जवळ जवळ 110 ट्रे एका हातूंतल्यान दुसऱ्या हातूंतल्यान 20 आनी एका हातूंतल्यान जवळ जवळ 15 ट्रे सगळो माल आमी एकाच गुदावान घालून सद्या सील करून दवरलेलो आसा. प्रत्येक जाणा कडले आमी वेगळे वेगळे 2-2 सॅम्पलां घेतिल्ले आसा, रँडम सॅम्पल एलॉंग विथ द सॅम्पल ऑफ जे आमकां सस्पिशियस मटेरियल कितें मेळ्ळा ताजे सॅम्पल घेतिल्ले आसा. ते सगळीं सॅम्पलां आमी लॅबोरेटरींत आतां धाडल्या. ऑलरेडी प्रोसेस सुरू केला. जाता तितले बेगिनात बेगीन ताजे रिजल्ट्स येतले आनी बेज ऑन द रिजल्ट्स फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तांचे कितें करपाचें हे फाल्यां थारायलें जातलें. सो यार्डान एक तुमी रेस्टॉरंटाकूय हे केल्ले आसा. हॉटेलान एक ड्युरींग दीस प्रोसेस करून जालें की एक थंय रेस्टॉरंट आसा. सो तातूंत आमी इन्स्पेक्शन आतां केल्लें आसा. तुमच्या मजगतीन केल्लें आसा. ज्यो कितें तेज्यो डेफिशियन्सीज ज्यो कितें आसा तितले तेज्या नजरेत हाडून दिल्ले आसा. आनी हेच गिवन टायम इमिजिएटली टू रेक्टिफाय द डिस्क्रिपन्सीज अँड रिपोर्ट द कॉम्प्लायन्स विथीन 24 hours फ्रॉम नाव. ताका आमी डेफिनेटली दिल्ल्यो आसा. सर कितें कितें दिसना केलें हॉटेलान तुमकां? ताची जे वॉशिंग एरिया आसा पळय इट इज नॉट प्रॉपरली मेंटेन. वॉशिंग एरिया ती मेंटेन जाल्ली ना ताची. आनी ओवरऑल जनरल क्लिननेसाचेर खंय तरी तेजो नदरअंदाज जाल्लो आसा. इज नॉट मेंटेन इट प्रॉपरली द वे इट हॅज टू बी. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ताका आमी बरोवन दिल्लें आसा आनी विथीन 24 hours ताका ते कंप्लाय करपाक लायतले. सील कितें जाणां मला यार्डान? यार्डान सद्या 2 दुकानांचेर सील मारिल्लो आसा. एक आसा आमी केळे वेर वी आर सस्पेक्टींग दॅट इज युजींग सम केमिकल टू रायपन द बनानास. ते सस्पिशियस हाजे आमकां थंय कितें बॉटल मेळिल्ली आसा. त्या संदर्भान ऑन दीस सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स आमी ताजो माल सगळो जप्त करून दवरला. तितलोच मालाचो सॅम्पल घेतला. सॅम्पल परत तुमकां अजून सांगत की लॅबान धाडटले. ताजो रिपोर्ट जसो येतलो ताजे प्रमाणे फुडली कारवाई केली जातली. थँक्यू.